जसे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली पंचायतीकडे जे ऍप्लिकेशन येयले ते काय खबर आहा ग्रामसभेक जेमतेम 80 काय 90 लोक येयले आमच्या धारगळेन कितलेशे लोक आहा कळ्ळें फाटल्यान आमगे म्हणटा रे तुवें हे ऑलरेडी जाल्लेच आसा तुमकांय खबर आहा की तिकीटी बी बूक जाल्ले आनी हे ऑलरेडी सगळे जाल्ले आसा हे आमकां तुमकांय खबर आहा तिकीट बुक केले ते सन्मान जागा जावच्या पयलीं बुक कशें कितें जावंक शकता तेच तुमकांय खबर आहा हे सगळे वयल्यानूच घडटा न्हू आमी फक्त हे बळीचे बकरे अशे तुम्ही प्रेशराचेर ना ना म्हणजे अशें प्रेशर असो न्हू पूण आमच्या बॉडीन जे ठरयला पळय आहा त्या प्रमाणे आमी कशें केलें आतां लास्टाक आमकां आमचें मत घेवचें पडलें लोकांनी आमकां सांगलें की अशें जातलें नो पंचायत म्हटल्यार ग्रामसभा न्हू बरोबर जेन्ना लोक ठरयता तुम्ही आता कशें म्हटलें की काल थोडेच लोक येयल्ले म्हणून एका वटेन सन्मानाक ते बेकायदेशीर करतात म्हणून हे आसतना तुम्ही ग्रामस्थांचो इंटरेस्ट पयलीं घेवंक फाल्यां एक ग्रामस्थ सुद्दां विरोध करीत जाल्यार तुमची ती जबाबदारी न्ही की तेची बाजू आमचो जो लिगल एडवायझर आसा हेचेर सुद्दां आमी एडवायस घेतलो कळ्ळें न्हू आनी त्या प्रमाणे आमी गेल्ले आहा पंचायत बॉडी आहेत 5 जाण मेंबर जमतात आणि ताका दुसरे इश्यू करून वतात आणि ताका ऑब्जेक्शन घातले कितें ऑब्जेक्शन घातले तुम्ही म्हटले पयली ग्रामसभा पळयात नेक्स्ट संडे जाता ते मागीर आनी तेन्ना लोकांचे डिसिजन घेयात आनी मागीर तुमकां इश्यूज करपाचे जाल्यार करून उडयात म्हटलें तुमी ते आयज आयकपाक रेडी ना आमचे आमकां एक दुख्ख कितें आयज कोण तरी मेलो तेंचे आवय दुख्ख जातले ते हेंकां दुख्ख जावचें ना हेंकां पयशे मेळ्ळे आसले मेंबरांक आमच्या पण पंचायत मेंबरांक पयशे मेळ्ळात म्हणटा ते विशय करून नोटीस आपले सो करून वतात ते आपले नुसते सो करून काल ते म्हणजे सपोर्ट घातले ते कोण हाडले जारगाळचे घातले ते भायले लोक हाडलेले आणि तेचे सपोर्ट केलो की तुम्ही हाडले तुम्ही आम्ही लोक आमचे पेंड्याचे भाव असले पेंड्याचे भाव कित्याक आमच्या पेंड्या भावांक आपल्या फॅमिलीची एक कदर आहा आज मीटिंग त्यांच्यानी स्पेशल आपयल्ली आणि सेक्रेटरी सरपंच आले म्हणजे तुम्ही म्हटले सांगा कशें तें आमकां वाचून दाखयल्या उपरांत आमचो कलीग बाब भूषण हांच्यानी पयले विरोध केलो हांवें विरोध केलो आमचे एक्स डेप्युटी सरपंच त्यांनी आमचे हरमलकर चारांनी ताका आमी विरोध केलो हांवें अशें ताका विचारले बाबा रे हालीं 24 तारखेक ग्रामसभा जाल्ली त्या ग्रामसभेन स्थानिक लोकांनी भरपूर लोक आसले 100 म्हणून भरपूर लोक आसलेले एक्सेट्रा त्या लोकांनी सरळ सांगलेले ऑन रेकॉर्ड की धारगळी सन्मानाक म्हणटा ते पंचायती परमिशन दिवची न्हू आनी तेतून धारगळचो सरपंच सतीश धुमाळ हे सगळे जे 5 जणांचे पास केला म्हटलं पाहिजे आमच्या कलीग भूषण ते सगळे हजर आशिल्ले सगळे आशिल्ले आणि सगळ्यांनी तो ठराव पास केलो हांवें ताका कितें म्हणलें आज आमचे ऑप्शन आसा देवन पासून त्याच्या फुडें आसतलो म्हणलें जिंकूक या मरूक तुम्ही जशी हेची सन्मान लावून स्पेशल मिटींग कॉल आउट केला न्हू तशी म्हटलें ग्रामसभा करा म्हटलें कॉल आउट आणि मागीर जे लोक सांगता वयले लोक सांगता तेव्हा मागीर पळया म्हटलें ते म्हणटात काय आता म्हणटात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणटात ते म्हणतात जे सरपंच डेप्युटी सरपंच त्यांचे 3 पंचायत म्हणतात ते म्हणतात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणतात की आमकां सन्मान जावो म्हणून सन्मानाक पंचायतीन परवानगी दिल्ली असली तरी लेगीत लोकांचो ह्या महोत्सवाक अजूनय खर विरोध आसा ग्रामसभेत सन्माना विरोधात एकमतान ठराव घेवन लेगीत 4 दिसा उपरांत तुमची भाषाच बदलता हे बरोबर न्ही अशें कांय जाणांचें म्हणणें खुद्द भारतीय जनता पक्षाच्या थळाव्या कार्यकर्त्यांनी लेगीत सन्मानाक खर विरोध केला ऐका तांचें म्हणणें म्हणजे हो इव्हेंट जावच्या पयलीं तुम्ही तुमच्या पावरीचो इतलो यूज करून तुम्ही मिसयूज म्हणा नाजाल्यार यूज कितें म्हणा तातूंत तुम्ही लोकांक दहशत एक निर्माण करता पुलीस प्रोटेक्शन कोणा खातीर आमच्या खातीर कालच्या आयतारा ग्राम सभेन युनानिमसली सगळ्या पंचांनी मेळून ठराव केल्लो की सन्मान आमी करपाक दिवचे ना आनी आज 4 दिसांनी तुमची भाशा चेंज जाता आनी आज तुमी सरळ डॉक्युमेंटेशन करून रेडी तुमी म्हणजे ह्या डेमोक्रेसीचो कितें तरी उरला दवरपाचें आहा तुमी अशेंच विल्लेवाट लावन फुडें सगळ्यांक लोकांक डायवर्जन दाखोवन दिशाभूल करून सगळ्या भुरग्यांचे युथांचे करियर पिड्ड्यार करपाचें कांयच कळना आमच्या स्थानिकांक पयलीं म्हत्व लोकांक म्हत्व पयलीं आसा लोकांचो होकार जावो पयलीं त्यानंतर फुडलो कार्यक्रम तुम्ही आता लोक कितें करतले फुडें लोक आमी फुडें आमचें आंदोलन चालू दवरतले कितें प्रोसेस आहा ते करतले आमी फाटीं सरचे ना हांव भारतीय जनता पक्षाचो सिनियर कार्यकर्तो पूण म्हाका हें केल्लें नाका म्हाजो अपोज आसा म्हाजो न्हू सगळ्या लोकांचो अपोज आसा हे म्हाका मान्य ना ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचडे शाखेच्या फ्रॉड प्रकरणात अटकेत आशिल्ल्या तन्वी वस्त तसेच बँकेच्या मॅनेजर आनंद जाधव हांका 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला सोमारा सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया फ्रॉड प्रकरणात ह्या दोगांय केपेच्या सत्र न्यायालयात सुनावणी जाल्ली
तन्वी वस्तीच्या आड आता वट्ट 24 कागाळी दाखल जाल्यात तशेंच पुलिशेन तिच्या आड 4 गुन्हे नोंद केल्यात. परत एकदा जे कॅप्टन फ्रॉड केस होता सो आनंद जाधव मॅनेजर आणि तन्वी हॉस्पिटल खंय आज सोमाराक कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले आनी तांकां परत एक 3 दीस रिमांडाक घेतले आसा. तेजे भितर जी इन्क्वायरी जी म्हायती घेतली आनी ती आहे तुकाराम चव्हाण ती तन्वी वस्तेचेर 4 FIR आसा. तशेंच जो आनंद जाधव आसा तेजेर 3 FIR. तेतून ताका 3 FIR भितर एकूण बेल मेळ्ळी आसा आनी 2 हेजेर तो बेल घेवपाची ट्राय करता. ही सद्याची आयचो स्टेटस आसा आनी लोकांनी ज्यो कंप्लेंट्स आसा त्यो लोक पुलीस स्टेशनार येवन चालू आसा. पूण जे आज म्हायती परत तेंचे पुलीस कस्टडी दवरल्या 3 दीस रिमांड दवरला आसा आनी 5 तारखेक परत एक फावटी तेंचे कोर्टा मुखार हजर करतले. हांव गोमांतक टीव्ही खातीर पोरणे गोंया जावपी फेस्ता निमतान महाराष्ट्रांतल्यान 500 परस चड भावीक पायवारी करीत गोंयांत पावल्यात. आयतारा राती दिवचले राविल्ल्या ह्या भाविकांनी सोमारा फातोडेर पोरणे गोंयची वाट धरली. दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च वाठारांत ह्या भाविकांनी मुक्काम केल्लो. गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाची उमळशीक लागिल्ले महाराष्ट्रांतले भावीक आयतारा राती दिवचले पाविल्ले. महाराष्ट्रांतल्या गडिंग्लज, आजरा आनी हेर वाठारांतल्यान दोडामार्गाच्यान हे भावीक दिवचले आयिल्ले. शारांतल्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्च कडेन हे भावीक राविल्ले. चर्चीन तांची रावपाची आनी हेर वेवस्था केल्ली. ह्या भाविकांनी राती चर्चीत प्रार्थनाय केली. ह्या भाविकां मदीं जाणट्या नेण्ट्याचो आस्पाव आसा. सोमारा फातोडेर ह्या भाविकांनी पोरणे गोंयची वाट धरली. And now we are coming from the second. I'm leading the group, inter-religious group of Belewadi. In that Muslims are there, Hindus are there, Christians are there, all of us are walking. This is our 6th day. We are tired, but tiredness goes away when we are praying. Many people meet us, they are cooperating us, they are welcoming us. And we all are happy. Many are coming from even Pune, but they are coming by Pune, from Pune to Gadiglaz by bus, and from Gadiglaz to join us. How many people are Now Azra people are 175, Gadiglaz are 175, Azra 150, Belewadi Karama group is up 50, and from Belgaum they are coming about 230. स्वामी प्रभुदर फादर असे ग्रस्त आपल्या आईने केला होता नवस की मुलगा झाला तर मी या देवाला आणून गोव्याला भेटवीन. ते नवस त्यांनी फेडलेले होते. ते लहानाचे मोठे झाले, नंतर फादर झाले आणि फादर होऊन आजरा गडिंग्लज पॅरिशला आले. आणि त्या पॅरिशला पहिलं त्यांनी काय केलं असेल तर नवस फेडायला मी चालत जाणार. 7 लोक घेऊन 1980 साली ते चालत ओल्ड गोव्याला आले आणि हे 7 जण साधही बिमारी होती त्यांना. ओल्ड गोव्याला पोचले आणि त्यांनी परवानगी मागितली की ज्या ठिकाणी शरीर आहे त्या शरीराच्या पायाजवळ त्यांनी आभाराचा नवस फेडला. त्याच्यात मी होतो आणि हा नवस 11 दिवस जाणं येणं त्याच्यामध्ये जात होतं आणि हे अंतर 220 किलोमीटर होते. त्यामुळे मी दुसऱ्या वर्षापासून त्यांच्यामध्ये सहभागी झालो आणि ती पदयात्रा आजपर्यंत चालू आहे. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शिवोले स्वामी समर्थ मठ सामकार सोमारा महाराष्ट्रात नोंदणी आशिल्ल्या एका धांवत्या गाडयेक उजो लागपाचो प्रकार घडलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचें कळटा. देवादयेन हे घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. गोंयचे पयले आयुर्वेदीक ॲलोपॅथीक हॉस्पिटल दिवचले सुरू जातले. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान सोमारा ह्या हॉस्पिटलाचो ताबो दिवचलच्या दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठानाक दिला.
गोंयकारांक तशेंच महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान येवपी दुयेंतींक ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो जातलो. तशेंच फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्यां भितर हें हॉस्पिटल सुरू जावपाची शक्यताय आसा, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच गोंयांत मिल्क बँक स्थापन करपा खातीर इंडियन ऑयल वांगडा सहकार्य करतले, अशेंय मुख्यमंत्री सांगलां. सहकार क्षेत्रात काम करता असताना जर आम्ही विश्वास संपादन केलो जाल्यार सहकार क्षेत्रांतल्यान आरोग्य क्षेत्रात येवपा खातीर चड उशीर लागना. आनी म्हाका दिसता गोंयांतले न्ही हे देशांतले एक नामवंत उदाहरण आसतलें. आमी सुदीत म्हणटा सहकार्यातून सहकार हो फुडें वचत आसा. आनी त्याच धर्तीचेर दीनदयाळ पतसंस्था 1996 जाल्ली सुरू जाल्ली संस्था ही लोकांनी तेजेर विश्वास दवरलो. तांच्यांनी विश्वासान लोकां बरोबर काम केलें आनी जेन्ना विश्वासात काम करता तेन्नाच एखादी सरकार संस्था फुडें वचपाक शकता. म्हणून आज दीनदयाळ प्रक्रिया पतसंस्थेच्यान म्हणजे सहकारांतल्या आपल्या कामांतल्यान हे आज आरोग्य क्षेत्रांतले काम करपाक लागले. त्या इंटिग्रेटेड हेल्थ केअर मॉडेल ह्या हॉस्पिटल्सांतल्यान म्हाका दिसता फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्याच्या भितर हे बेगिनात बेगीन सुरू जावपाक जाय. आनी ते सुरू जाल्या उपरांत थंयसर मेळपी ॲलोपॅथीक आनी आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट आतांच डॉ. संदीप मुले एक्सप्लेन केले त्या प्रमाणे थंयसलो सिस्टम आनी फॅसिलिटीज कशा पद्दतीन आसतली. पुराय आमच्या बिचोली तालुक्यात इट इज एकमेव एलिमेंट हॉस्पिटल्स जे पुराय त्या परिसरांतल्या लोकांक कॅटर करपी हॉस्पिटल्स आसतले. दीनदयाळ ठरयला त्या प्रमाणे 10% ऑफ द हॉस्पिटल सर्विसीस विल बी द फ्री ऑफ कॉस्ट. गोंयांत आज पर्यंत आयुर्वेदीक हॉस्पिटल हे फक्त सावथ गोवा म्हणजे शिरोडा हांगासर आशिल्ले. नॉर्थ गोंयांतल्या लोकां खातीर अश्यो आयुर्वेदीक फॅसिलिटीज तितक्या मोठ्या प्रमाणात आतां आयुश्यान सुरवात जाली. बट मीन वायल बिचोले सुत्तरी आनी ह्या तालुक्या खातीर नाशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो आमच्या दीनदयाळ हेल्थ केअर हॉस्पिटल हांच्या मार्फत आतां तर ही अवेलेबल जातली. मिल्क बैंक के बारे में आपने बताया. डेफिनेटली गोवा चाहे दीनदयाळ ले लो अदरवाइज गोवा गवर्नमेंट इज ऑल्सो रेडी टू सपोर्ट वॉट एवर इन द वे. लेकिन द मिल्क बैंक गोवा में स्टार्ट होनी चाहिए. डेफिनेटली इन फ्यूचर इज ऑल्सो so whatever the additional milk bank we can start in the state of Goa so that it will help for the future in the future for the patients. मोर्जे वाठारात लायटीच्या खांब्यांचेर बेकायदेशीर खासगी जायरातींचे होर्डिंग्स लायिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. सरकाराच्या कायद्या प्रमाण भौशीक मालमत्तेचेर अशा तरेचे पोस्टर लावपाक मेळनात, तरीय लायटीच्या खांब्यांचेर हे पोस्टर दिसून येतात. देखून सरकारान जाता तितले बेगीन हे पोस्टर काडून उडोवचे आनी हाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे पोल्स आसात सगळे स्ट्रीट लाईट्स ज्यो आसात आनी ताचे जे पोल्स आसात ताचेर जर एडवर्टीज करतलो जाल्यार सरकारचे परमिशन घेणा हे काळाचे ही गरज आसा. डिपार्टमेंटाचे योग्य एप्लिकेशन करून परमिशन घेवन ताचे टॅक्सीस भरून बिरून कितें एडवर्टीज करप ताचे परमिशन घेवप ही सिस्टम आसा. आनी अशें आसतना आज आमकां दिसून येता सगळो जो कोस्टल बेल्ट आसा आमचो आगारवाडी चोपडे पासून ते मोर्जी पर्यंत हे सायडीन मांद्रे हरमल केरी पर्यंत सगळ्या ज्या इलेक्ट्रीक पोलाचेर आमकां आज मुद्दमून पळयल्यार सगळ्या हॉटेलांचे आनी राजकीय पक्षांचे किंवा राजकीय नेत्यांचे आनी बाकीचे एस्टाब्लिशमेंटाचे जे बोर्ड आसात हे कितपत परमिशनां घेतिल्ली आसात हाचे बद्दल एक्सप्लेनेशन सरकारांनी दिवचे, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान दिवचे किंवा ते ताबडतोब काडचे तरी. किंवा सगळ्यांच ह्या बोर्डाचे हेचे बोर्ड जेन्ना तुमी लायतात तेन्ना इलेक्ट्रीक बिलांतल्यान लोकांची बिलां थोडीशी माफ करची. कारण पोलाचे तांच्यांनी पयशे चार्ज केल्ले आसात. इलेक्ट्रीक पोलांक स्ट्रीट लॅम्प ताचे चार्जेस केलेले आसा आमच्या बिला भितर येतात. सो तांचे बिलांतल्यान ते माफ करचे किंवा ताबडतोब एक्शन घेवन हे सगळे बोर्ड काडचे किंवा रितसर ताचे परमिशन घेवन ताचो टॅक्स कलेक्ट करचो. तुमकां फाटीं सांगलेले की बोर्ड तुमी इलेक्ट्रीक पोलाचे मारनाकात म्हणून, तरी तुमी मारतात. तुमी खंयच्या फावरार मारतात बोर्ड ते तुमी जाणात, ते आमी नको. फाटीं तुमकां सांगलेले की बोर्ड काडा आनी गोंयच्या सरकाराक रिक्वेस्ट आहा, हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली कोणाचेच बोर्ड इलेक्ट्रीक पोलार आसप ना. आमचे तर गोंयकारांचे आमे असले लायटी कडेन तुमी कातरले तेंचे घेवन करवती घेवन, तर हे बोर्ड तुमी कशे दवरलेत रे? जेईक वचून विचारता डिपार्टमेंटाचे, पेंड्या म्हालांनी विचारता तुमचे कोस्टल बेल्टाचे, हिकडे तुमचे बोर्ड वयर कित्याक? हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या. सुधीर नवडेकराक एक विचारता गोंयचो मिनिस्टर तूं इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो, हे कोणे ऑर्डर दिला हांकां लावपाक?
कोणे ऑर्डर दिला काय म्हणटा ही पोलार चडटात, पोलार जायते चडटात, घसोन मारतात मरे तेजेर तुम्ही एक्शन घेनात आनी हेजेर कशी तुम्ही एक्शन घेना तर तुम्ही वयता चोपडे टू मोरजीम वचत त्या पोलाचे बोर्ड आसात. फाटीं आमी तुमकां एकदा व्हायरल केलो व्हिडिओ, तुमी हांवें लक्ष घेवंक ना तेजेर. म्हाका सांग तुमकां 2-3 दीस दिता, हे बेगीन सरकारान रिक्वेस्ट मागता. तसोच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचो मिनिस्टर सुनील ढवळीकर बाब हेजेर मातशें पळय नदर मान मोरचेन. साखळेकारां खातीर आता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन कनेक्ट करपाक आनीकूय सोंपें जातलें. आमचो दोतोर हे खाशेले एपाचें अनावरण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालां. ह्या एपा वरवीं साखळे मतदारसंघातले विंगड समस्या तशेंच हेर साबार विशयांचेर मार्गदर्शन घेवपाक मेळटलें. तेन्ना साखळेकारांनी हो एप डावनलोड करून लाव घेवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां. वर्सां हांव म्हणटा 2008च्या पहिल्या निवडणुकेक हांव उबो रावलो तेन्ना पासून आतापर्यंत समेस्त साखळेकार साखळी मतदारसंघातले सुर्ला आसतले, पाळी आसतले, वेळग्या आसतले, कुंडा, न्हावेले, आमोड्या आसतले, हरवळे आनी साखळे आसतले, ह्या 7 पंचायती आनी 1 म्युन्सिपालिटी त्या सगळ्या लोकांनी हांव प्रेम हो म्हाजेर दवरलो, म्हाजेर विश्वास दवरलो. हांवें त्या खातीर म्हटलें की 2008च्यो निवडणुका जरी हांव हरलो तरी सुद्दां 2012तल्यान सातत्यान 12, 17 आनी 22 तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादात ह्यो कंटिन्युअसली निवडणुका जिखत आयले. आनी जिखत येता आसतना हांवें पळयलें खंय तरी कनेक्ट हो कमी पडटा. केन्ना तरी हांव पर्सनली मेळपाक पावना, केन्ना तरी हांव डायरेक्ट कोणाक मेळ्ळो, एकदां उलोवपाकूय पावना, खंय तरी राज्याचें टेन्शन तकलेन आसता, एकदां मेळ्ळो ताका हात दाखयलो न दाखयलो, बट सातत्यात कनेक्ट उरपा खातीर आनी आमच्या साखळीकारा खातीर किंवा साखळेंतल्या मतदारसंघाच्या प्रत्येक तरणाट्याक प्रत्येक योजनेचो फायदो कसो मेळचो म्हणून की आमी जो ॲप लॉन्च केलो म्हजो दोतोर आमचो दोतोर ह्या नांवान आमी जो आतां लॉन्च केला विच इज 7447614614 हो कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत प्रत्येकान ॲप डावनलोड करचो. आमी तशें म्हणटा बऱ्याक आनी वायटाक दोनूय गजाली खातीर तुमी कनेक्ट जर रावात तर हातूंतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही हांव तुमच्या कडेन डायरेक्ट कनेक्ट करपाक शकतलो. इन शॉर्ट तशें आमी म्हणटा की डायरेक्टली फोनार उलोवपाक शकतलो, डायरेक्टली चॅट करपाक शकतलो. तुमी जी गजाल म्हणजे तुमकां फाल्यां सकाळी करियराचेर उलोवपाक जाय करियराचेर उलयतलो हो ॲप, तुमकां कदाचित नोकरेचेर उलोवपाक जाय नोकरेच्या गजालीचेर उलयतलो, तुमकां कदाचित हाजेर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो ते चॅट करपाक जाय आसत जाल्यार ह्या ॲपा वयल्यान म्हणजे म्हाजो डायरेक्ट ऑफिसाचो कनेक्ट हो तुमच्या कडेन उरतलो. म्हणून आमचो दोतोर हो ॲप आज लॉन्च केला. हो ॲप लॉन्च करता आसतना म्हाका दिसता साखळी मतदारसंघातले सगळे जो मोबायलाचेर आसा जो ह्या ॲपाक कनेक्ट जावपाक शकता त्या सगळ्यांनी जावचो. त्या निमित्तान सातत्यान आमी कंटिन्युअसली तुमच्या कडेन कनेक्ट दवरपाक शकतले. हांवें म्हणटा तश्यो वेगवेगळ्या गजाली खातीर करियर ऑप्शन्स आसतले किंवा वेगवेगळ्यो बाकीच्यो क्वॉलिटीज कळपा खातीर आसतल्यो. म्हाका खात्री आसा तुमी हे सगळे जाण डावनलोड करतले आनी ह्या निमित्तान सदोदीत हे कनेक्टूय उरतले. गोंयचे जागृत देवस्थान म्हणून वळख आशिल्ले कोपार्डे वाळपय सत्तरीतले श्री ब्राह्मणी महामाया देवळात वर्सुकी दिवजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात ह्या दिवजा उत्सवाची खिणचित्रां. गोंयचे जागृत देवस्थान म्हणून वळख आशिल्ले कोपार्डे वाळपय सत्तरीतले श्री ब्राह्मणी महामाया देवळात वर्सुकी दिवजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. दिवजां खातीर व्हडा संख्येन भाविकांनी हाजेरी लायिल्ली. कातीच्या रोगांक उपयुक्त अशा ह्या तीर्थस्थानाची आगळीवेगळी अशी नामना आसा. सवाशीण बायलांनी पेट्टी दिवजा घेवन देवळाक प्रदक्षिणा घाली. सपना सावंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
वाळपय वाठारात आयतारा राती अवकाळी पावसान हाजेरी लायली. फाटले 2 दीस दमट हवामान आशिल्ले, ताका लागून पावस चडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे लोक उलयताले. दुसरे वटेन हवामान खात्यानूय पावस चडटलो म्हणून सांगिल्ले. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.